Shri Praveen Alekar. Speaker sir, I want to talk about the calling attention, the fears and anxiety in the mind of the people of state. Flooding आणि लँडस्लाईड आयज आमच्या पेडण्या सारख्या गांवान स्पीकर सर फ्लडिंग जाता आयज ना म्हटल्यार चडशे आमच्या निगळान ह्या गांवान पेडण्यान फ्लडिंग जाता पण हेजेर आजून पासून प्रिकॉशन कांयच म्हाका दिसता सरकारान घेवंक ना ताका लागून म्हाका दिसता सरकारान खंय तरी हेजेर हे घेवपाची खूब गरज आसा कित्याक जे फ्लडिंग जाता आतां कितलींशींच वर्सां जालीं जे आयज आमचो मोपा एअरपोर्ट जाल्ल्या पासून हे आमकां सफर करचें पडटा पेडणेकारांक ते जे पळय आयज वयरसून 4 आवटलेट तेंच्यांनी दवरलेले आसा ते आवटलेट तेंच्यांनी चारूय वाटेन ते सारकी उदक सोडिना ताका लागून एके सायडीन सोडले काय आख्खे गांव बुडोन वयता आयज निगळा सारके गांवान खुबशे लोकांच्या घरांनी बी उदक येयल्लें आसा आनी तशेंच घरांनी उदक येयलें आनी तशेंच लोकांची शेतांय बी पिड्ड्यार जाल्लीं आसा आयज म्हाका दिसता 2-3 वर्सां पयलीं ती शेतांनी लोकांचे माती चिखल गेल्लो ते आजुनूय ते काडूंक ना ताका लागून हेजेर खंय तरी सरकारान जाता तितली स्ट्रिक्टली एक्शन घेवन जे पळय उदक येता ते उदक आनी जे पळय तांकां नलां वयरसून पासून एटॅच करून जे एअरपोर्टाचे ते खंयसर व्हाळान आमच्या नदीन ते सोडपाची कित्याक हे आमचे लोक खूब सफर करता हेका लागून आनी जाता तितले बेगीन म्हाका दिसता CM सरांनी एक्शन घेवपाची खूब गरज आसा तशेंच आयज आमच्या पेडण्यान लँडस्लायडींग खुबशे जाता आयज खबर आहा वॉल मोडटात पण जे पळय वॉल मोडल्या ती जाता तितली फास्ट बरे कॉन्ट्रॅक्टर लावन आनी बरे क्वॉलिटीचे काम करून घेवपाची खूब गरज आसा आनी थँक्यू सर